नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. इफी चालू आसा, त्याचबरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा आनी त्यो सगळ्यो गजाली सुरळीत चल्ल्यात. सो आज आमी तांचेर उलोवपा ना. आज आमी वेगळ्या विशयांचेर उलयतले. पांडुरंग बाब गांवकार आमचे बरोबर, जोयल बाब आफांचो आसात, लौकीक बाब शिलकार आसात आनी सगळ्यांत पयलीं जो विशय आसा तो म्हळ्यार पांडुरंग बाब तुमच्या गांवा भितर आमी आयकलां की बरे इको टुरिजमाचो नवीन प्रयोग सुरू केलो म्हणून. सो आमी केन्ना व्हरता आनी व्हरचें दिसता तुका आमकां काय तुका दिसता की गोंयभरच्यान लोक येवन तुगेले गांवची वाट लायतली म्हणून? अशें प्रमोद. हय, सगळे कडेन आतां कितें इको टुरिजमाक जगभर सामकी सद्या बूस्ट दितात. सो अशें भिवून वचपाची गरज ना. एक बरो प्रोजेक्ट तो बरेच वर्सां म्हणजे 1992-93-94 ते आयकता की सुर्ला हिल स्टेशन जातलें, सुर्ला हिल स्टेशन जातलें. सुर्ला हे हिल स्टेशनच आसा, बट तो एक प्रोजेक्ट येतलो टुरिजमाचो अशें म्हणून आमी एक फाटलीं 20-30 वर्सां आयकताले. सो हे फावटी ती MLA जी आसा आमची हेची पर्याची डॉक्टर देवया राणे, तिणें जो इनिशिएटीव घेतला फाटल्या 1-2-3 वर्सां भितर, 2.5 वर्सां भितर, आनी हे फर्स्ट टायम अशें जालां की तिणें इनिशिएटीव घेवन हो प्रोजेक्ट चालीक लायलो. म्हणजे आतां ते टेंडर येयला. 7.60 crores कितले स्पेंड करून एक 12 कॉटेजीस थंय उबारपाचे आसात. हॉटेल्स हे येतले, रेस्टॉरंट येतले आनी ती प्लेस जेंच्यानी हेजी केल्या जी आयडेंटिफाय ती जो वॉटरफॉल सुर्लाचो आहा, फेमस वॉटरफॉल, लाटकेचो वॉटरफॉल, तो वॉटरफॉल फेसींग तो प्रोजेक्ट आसतलो. सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट गोंयांतलो म्हाका दिसता तो जातलो आनी लोकलाक ऑब्वियसली ऑपॉर्च्युनिटी आसतल्यो वेगवेगळ्यो. आनी गोंयांतलो जो इंटरलँड टुरिजम आसा, म्हाका दिसता त्याचो एक नवो मॉडेल जो आसा तो सुर्लाच्या ह्या प्रोजेक्टांतल्यान सुरू जातलो. आनी हेचो सगळो क्रेडीट जो आसा न्ही तो आमी आमची जी MLA आसा दिव्या राणे तिका दिवपाक जाय. कारण आमी पळयलां फाटल्या 2.5 वर्सां ती कशी त्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान लागून CMाक सांगून हेल्थ मिनिस्टराचो सपोर्ट घेवन तेणें जें केला. सो म्हाका दिसता की हो प्रोजेक्ट एक बरो मॉडेल म्हणून फुडें येवपाक जाय. हय. आनी हें जेन्ना पांडुरंग बाब म्हणटा तेन्ना लौकीक हांव जोयल बाबा म्हळ्यार वचचे पयलीं तुज्यो भावना कितें? वचपाचें पांडुरंगाच्या गांवांत काय कितें करपाचें? पांडुरंगान बरो वेलकम केलो प्रोजेक्टाक. पण म्हाका याद जाता आमी न्यूज कवर करता आसतना एक अशें एजिटेशनूच सुर्लाचें कवर केलां की थंयचे आशिल्ले लिकर स्टोर, थंयचे भायले लोक येता आनी ते प्रॉब्लेम करता म्हणून जे एजिटेशन करून तेंकां धांवडयलें आनी आतां थंय शांतता आहा. आनी थंयचे ते लोक जी शांतता सोदता पळय न्हू, एक प्रोजेक्टा उपरांत एक वेळ ती परत भंग जावंक शकता. सो गव्हर्मेंटान मातशें चिंतपाक जाय सुर्ला एंट्री मारता आसतना टुरिजम येयले आमी सगळे खबर आहा टुरिजमांतल्यान खंयच्यो गजाली भितर सगळेच सारकें आसना. आनी टुरिजम हाडटा आसतना सगळ्यो गजाली तेज्या वांगडा येता ती एवेलेबिलिटी करून दिवच्यो. हांगासर आमी लिकर स्टोर आगोदाच्या हितूनूय पयल्यान मागीर बोळा जाल्लो. सो जे गांवांक थंय लिकराचो प्रॉब्लेम जालो, लिकर खूब हें जाता थंयचे म्हणजे एक्चुली गोंया खातीर ते गोंयचे एक्सायजाच्या रेटाक लागून ते सोयमेटा खुबशे येताले आनी तसो हेंवूय आहा, ती प्लेसूय तशी आहा. अशा टायमार जेन्ना थंय असो प्रोजेक्ट हाडटा आनी तोच प्रॉब्लेम तांकां ते डिस्टर्बन्स तांकां येवपाक शकता. ते थंय शांतपणान रावपी लोक एक्चुली आमकां थंय वयतलो सुद्दां जाल्यार आमकां थंय गोंया भायर वचोन एकदम बॉर्डरीचेर आहा तो. सो असो प्रोजेक्ट हाडटा आसतना परत एकदां ते फेस करचें पडटलें काय ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आमी एक कवर केला थंयचें मोठें एजिटेशन, थंयचे सगळे भायर काडटा आसतना थंयचे लिकर स्टोर आनी असो एक मोठो प्रोजेक्ट जेन्ना गव्हर्मेंट प्लॅन करता तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेतला काय कितें, सगळो डिस्कस केला काय कितें तेवूय पळोवचें पडटलें. जाल्यार प्लॅन केला आनी मागीर तो इम्प्लिमेंटूच जायना असो जावपाक जायना. अशें जावपाक जायना. इम्पॉर्टंट गजाल. जोयल बाब बट हांव तुका विचारना सुर्लाचेर, कारण हांव बरें तुका जर सांगपाक, कारण विशय बरो आहा, थंडीचे दीस सारके, हिल स्टेशनाचो विशय चल्ला. तुमचें मत घेता आनी मागीर बाकीच्या विशयांचेर या. प्रमोद, दीस इज अ व्हेरी गुड कॉन्सेप्ट वीच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. एक इको टुरिजम म्हणून एक खुबशे कॉन्सेप्ट अनाउन्स केल्ले पयलीं, पूण हो जो कॉन्सेप्ट इज क्वायट डिफरंट एंड युनीक टू गोवा. आनी जशें लोकीकार म्हणलें तशें द ओनली कन्सर्न हियर इज वेदर वी वील बी एबल टू मेंटेन एंड सस्टेन इट द वे इट इज कॉन्सेप्शलायज्ड. Ideally should be. Ideally should be. Like if you go in other places and like even Kerala and those places, I mean there is a certain kind of a protocol and kind of a environment which is maintained, dignified kind of a holiday. Now Goa being a tourist destination where alcohol is the selling point, whether that could be a game spoiler, whether that could be, and whether are we going to create an environment which will be restricted to just the holiday, just the spiritual kind of a holiday, or that kind of a peace which you are looking for. आता पळय 12 कॉटेजीस आसा, लोक येता थिंगा. नॉर्मली वेन यू कम टू गोवा, alcohol is the main thing which you are looking at. Primary focus is alcohol and then enjoy, party, dance, or सगळें येता तितून भितर. Now are these
going to be inclusive of that or exclusive of that? Are you going to keep this part of तुम्ही जर नेचर पळोवपा वता हा. जाल्यार नेचरूच पळोवपा वचा. खरें. म्हाका दिसना इतली म्हणजे भिवपाची गरज ना म्हाका दिसता. कित्याक खबर आसा ते ऑलरेडी 2-3 रिसॉर्ट जाल्ले आहा चोरल्या घाटान. थंय असो केन्ना असो हे जाल्लो बोवाळ जाल्लो किंवा सोरो पिवन कोण हे करता अशें केन्ना जायना. और तो रिसॉर्ट कॉन्सेप्ट वेगळो. हो कितें रस्त्या वयले हॉटेल न्ही ते म्हणजे पिवन कितें मस्ती करपा खातीर कोणूय येताले पिवन पिकनीक येताले आनी मस्ती करताले न्ही. तो रिसॉर्ट एक कॉन्सेप्ट जो आसा तो कॉटेजीचो रिसॉर्ट एक हय. सो म्हाका दिसना की अशें जातलें म्हणून. पण कितें आसता पळय when there is peace and quiet, people would preferably go toward take it to the next level by getting into all these things. If you have seen waterfalls, आता वॉटरफॉल्साचेर वचून कितले अल्कोहोल अब्यूज जाता थिंगा. सुल्लाचो वेगळो सुल्लाचो कॉन्सेप्ट जो आहा तुका वॉटरफॉल थंयसरल्यान 2-3 किलोमिटर पयस आहा तो तुका पोवचो पडटा. थंय वचोंक मेळना हेच्या कडेन वॉटरफॉला कडेन फक्त ती हेच ना पण म्हणजे तो व्यू पॉयंट मित्रसूख. हय, पण सुर्लाचे अल्कोहोलाक लागून बरे तरेन वेलकम करतले. करतले कित्याक सांगता तुमकां जयल सुल्लाचो एक वेगळो विशय आसा. तो गोंयांतल्यान खूब पयस 25 किलोमिटर जो मुख्य गांव जो आसा केरी थंयसरल्यान तो पयस पडटा. 26 किलोमिटर पयस आसा आनी थंय एम्प्लॉयमेंटाचो एक मेजर इश्यू आसा. इन्कम कांय ना म्हणजे एग्रीकल्चर सगळी लँड जी आहा ती फाटल्या 20-30 वर्सांच्यान बॅरन पडलेली म्हणजे कोण काय खंय जायना थंयसर काय कारण रानटी जनावरां करपाक काय दिना स्कोप. सो लोकला खातीर अशें हांव मागता की तेंचे कितें तरी लोकल आमची जी कम्युनिटी आसा तांची कितें तरी you are talking about Surla, but there are total 5, right? 5 projects of this kind of ecotourism which may come in the near future. I mean, concept is good, but this thing may not be exactly like yours. No, they will have some different sets of problems. They will have some different sets of issues. Only thing, I hope the sanctity तूं and म्हणटा त्या वाठाराचो कॅरेक्टर चेंज change जावपा जायना. Yes. बट हे जेन्ना आमी उलयतात पांडुरंग बाब तेन्ना आज एनवायरमेंटली सेन्सिटीव एरिया सर्वे करपा खातीर टीम गोंयां आसा. गोंयभर भोंवता. गोंय सरकार म्हणटा की 21 गांव तरी भायर काडचे आनीक एक वटेच्यान आमी हें उलयतात दुसरे वटेच्यान आमी एनवायरमेंटली सेन्सिटीव एरियाज पळयतात. सो तुमचे लोक ह्या विशया कडेन कशे पळयतात कारण तुमी आज बरो टच केलो विशय. आज जमीन बेरन पडल्या कारण रानटी जनावर कांय करपा दिना म्हणून आनी दुसरे वटेच्यान आज आमी म्हणटात की एनवायरमेंटली सेन्सिटीव एरियाज मार्क करया आनीक थंय जे तुगेले लिमिटेशन्स घालपाक जाय रिस्ट्रिक्शन्स घालपाक जाय ती आनीक कडक करया म्हणून. वेस्टर्न घाटात यश जो आसा न्ही तो परफेक्ट आसा. सुर्ला म्हाज्या गांवा खातीर तरी सुर्ला खातीर तरी एटलिस्ट तेजो काय हे ना. पूण बाकीचे जे तालुक्यांतले जे गांव आसात तर उदाहरणार्थ खोतीगांव म्हाका दिसता एक पडटा भितर नेत्रावळची एरियेंतली आसा 70 आनीक थोडे गांव आसा धारबांदोडाचे आसा. सो ह्या कांय गांवांनी फरक पडटलो कारण थंय मायनींग हे आसतले मागीर इंडस्ट्री आसतली. सो ह्या कांय हाका फरक पडटलो. सुर्ला खातीर तो फरक पडचो ना. सो हे जावपाक जाय टिमाक तो बेगीन ना बेगीन नोटिफाय जावपाक जाय. आनी सुर्लाच्या ह्या प्रोजेक्टाक सुद्दां हो इको टुरिजम प्रोजेक्ट हो कितें मोठे कन्स्ट्रक्शन येतले अशें असो मागणी तो इको टुरिजम प्रोजेक्ट हो फॉरेस्ट एरियेन जाताच. सो सुर्ला खातीर आनी किंवा अशें म्हणशी जाल्यार जावचें ना. पूण अख्ख्या गोंयचो जर विचार केलो जाल्यार ह्या विशयाचेर इको सेन्सिटीव एरिया जी आसा ती कांय गांवां आमच्या फॉरेस्ट जर दवरतले शाबूत जाल्यार कांय गांवां म्हणजे कांय एरिया जी आसा ती उरपाक जाय. पूण बहुतांश गांवांनी ज्या लोकवस्तीक तेजो प्रॉब्लेम जातलो अशें गांव तातूंतल्यान भायर काडपाकूच जाय. म्हाका दिसता सरकाराचो प्रयत्न चल्ला की 20-30 गांव भायर काडपा खातीर. ही टीम जेन्ना आज येता लोकीक सर्वे करता खुबश्या गोंयकाराक लक्षांत येता की सर्वे म्हळ्यार कितें करता कारण सरकारान डिमार्केशन केलां. सरकार म्हणटा हे 21 गांव आमी आयडेंटिफाय केल्यात ते तुमी येवचे पळोवचे लोकवस्ती पळोवची आनीक भायर काडचे. नक्की ऑन ग्रावंड कितें चलता. जेन्ना एक कमिटी गोंयान हें केली पूण वयर जेन्ना सांगतलो हे गांव खंयचे भायर काड जाल्यार तेजो एक ग्रावंड स्टडी आसपाक जाय. ती एक कमिटी करून ते स्टडी केले तेन्ना फक्त तांकां जमले 21 गांव भायर काडपाक 108तल्यान 87 उरतले म्हणजे कमिटी सुद्दां आनी सरकारा 40-20 अशें दिसताले पूण तशें जावना. कमिटीन रिकमेंडूच केले 21 गांव. CM म्हाका अशें आयकून CM आनी एक 4-5 गांव जितून आनी इकॉनॉमीक एक्टिविटी चालू आहा तेका जर रिजर्व जाल्यार ते प्रॉब्लेम नाशिल्ले ते आनी एड करपाक सोदता पूण ते रिपोर्टान ना. सो हे जेन्ना दिल्ली ओहन ते हांकां दिले मिनिस्ट्रीक दिले तेंच्यांनी थोड्यो क्वेरीज रेज केल्यो. थंय तेन्ना गोवाचो रिक्वेस्ट आसलो तुमची क्वेरीज तुमी ऑन ग्रावंड पळोवपाक शकता तुमी येवन पळया म्हणून. सो ते हितूंतल्यान ही आतां टीम गोंयान पावल्या. काल जेन्ना ती गोंयान पावली तेन्ना तेंचे वेलकम हे बी काल जालें. काल कमिटी जी गोंयची आहा तेंच्यांनी रिपोर्ट तयार केलो तेंच्या वांगडा मिटिंगूय जाली तेंची स्टार्टींग इंट्रोडक्शन अशी. CM वचून मेळ्ळे मिनिस्टर वचून मेळ्ळे तांकां एनवायरमेंट मिनिस्टर आलेक्स बी गणेश गांवकार बी आसले कालचे मिटिंगेक. तेजे उपरांत आयज तेंच्यांनी ग्रावंड आपले स्टार्ट केले. तेंच्यांनी पूण एक अशेंच दवरलां की म्हणजे ते कवर जावचें न्हू म्हणून
कोणूच सांगना खंय वयतले ते, म्हणजे ते लोकल पुलिशेकूय खबर ना, लोकल ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसराचे फॉरेस्ट एरियन जाल्यार तांकां खबर ना. सो ते Secretly चल्ला. सिक्रेटली Secret mission. जे वचून गेल्ले ऑफिसर तांकां सुद्दां मेळ्यार ते कांय डिटेल दिवपा, म्हणजे तेंचे ते सिक्रेटली Confidentially चल्ला. चल्ला. पण तेजी मिटींग फाल्यां दवरल्या, जी कमिटी गोंयची आहा, मागीर चीफ सेक्रेटरी, मागीर फॉरेस्टाचो सेक्रेटरी वा फॉरेस्टाचे ऑफिशियल्स आहा, प्लस एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी एक वेळ CM आसपाक शकता. तेंची मिटींग फाल्यां तेंच्यांनी 3 वरांचेर हितून मिनिस्टर ब्लॉकान दवरल्या. सो तेन्ना तेंच्यांनी कितें ऑन ग्रावंड पळयलें आनी हे कितें क्लेम घालता तेंचे एक्चुअली डिस्कशन हे फाल्यां जातलें. पण तेंच्यांनी आतां हे जे आमचे क्लेम्स आहा ते म्हणजे ते पॉझिटिव्ह आहा ते मान्य करपाचे काय तेजेर कांयच अजून क्लॅरिटी ना की ते कशें 21 गांवांची मागणी सुद्दां मान्य जातली काय ना हाजेर क्लॅरिटी येवची आहा. क्लॅरिटी येवची आहा. जर फायनली 46 विलेजीस, 48 विलेजीस, 36 विलेजीसा वयल्यान आमी 21 विलेजीसाचे पावले. डू यू थिंक दिस 21 इज रियलिस्टीक? Okay, we'll know the final thing maybe by the end of this week, but do you think this 21, only 21 rather, yeah, is a realistic thing, is a practical thing and a reasonable thing? रिजनेबल म्हणूंक शकना, बिकॉज फ्रॉम 80 ऑड तुमी 21 कडेन हाडटा म्हणल्यार खुबसो फरक जालो. बट इन द इंटरिम वी हॅव टू अंडरस्टँड प्रमोद की खुबशे लोकांनी अशें केलें की वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दीस इकॉनॉमिक इको सेन्सिटीव एरियाज, यू नो. तशें जालें खूब जाण. नाव वेन द टीम इज कम इट वील बी अप टू द टीम. गुड दे हॅव केप्ट इट इन द सिक्रेसी, बिकॉज अदरवायज देर वील बी लॉट ऑफ इन्फ्लुएन्सीस एंड दे कुड बी, यू नो, inclined to think otherwise. So the exercise is good so far, and right now if you talk something it will be purely speculative, since nothing is on record and nothing is coming out from them. Even I was meeting my team of reporters, complete silence. Complete silence. So we'll have to wait. Yesterday there was a meeting again. CM has briefed the visiting team on their this thing. Alex Sequeira, environment minister, was there also. So खूबशे गजाली जाली. पण फायनली वॉट वील बी द आउटकम इज फॉर देम टू डिसायड. Is a suspense. अशें गोंयांत पळयशीत जर जाल्यार अशेंतले गांव भायर काडपा खातीर पब्लीक एज्युकेशनूय केन्ना जावंक ना, कोणाची डिमांडूय येवंक ना. मेन दुसरे थर्मल पॉवर, मायनिंग ह्यो गोश्टी तेतून नाच बी, तेतून नाच. Correct. किंवा मोठे कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट येतले अशें कांयच ना. म्हणटकच लोकूय वगी आसा. लोक तिचं आता इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ती महाराष्ट्राचें इलेक्शन जालें आनी आमकां खुबशे जाण आमदार मंत्री परत परत सांगताले अरे कस चल्लां, तुका महाराष्ट्राचें इलेक्शन जातकीर कळटलें कस चल्लां तें, कितें जातलें तें कळटलें. आनी ताजे उपरांत मुख्यमंत्री दिल्ली वचून येतकीर परत सारकी घे चर्चा सारकी कितें जाता कितें जाता कितें जाता. सो पांडुरंग बाब कितें जाता? कितलेच फावटी आमी रावंड टेबलान ह्या विशयाचेर उलयलें. जाल्लें आतां महाराष्ट्राचें तेन्ना राव म्हणून ते फुडें वचना. म्हाका दिसता की ओल्ड गोंयचे फेस्त जाल्या उपरांत डिसेंबराच्या सेकंड विकान तूं आनी एक डेडलायन दिता आतां. सेकंड विकान कितें तरी जावपाचें आसा आनी ताज्यो हालचाली ऑलरेडी सुरू जाल्ल्यो आसा. एक 2 मिनिस्टराक तरी भोवतेक देंवयतले आनी 2 नवे मिनिस्टर भितर येतले. सो त्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो आसा. तेका खातीर कांय जे मिनिस्टर आसात आमदार ते आपल्या लेवलाचेरय दिल्ली कांय RSS आनी भाजपाच्या लिडरांक वचून मेळप सुरू केलां तेंच्यांनी. सो पूण सद्या म्हाका दिसता चालू जालो तो प्रोसेस. आतां तो जेन्ना जातलो, कारण आमी उलयता की ह्या म्हयन्यान 4थी उपरांत जातलो म्हणून सांगलेलो, एक स्टेटमेंटूय म्हाका दिसता CMन आनी हें केल्लें. सो ते जायना न्ही आजून. तुवें आतां फेस्ताची डेट सांगली. हांवें आयकलां की डिसेंबराच्या एक सेकंड विका भितर जावं शकता, फर्स्ट सेकंड. ताजे उपरांत 19 डिसेंबरान जाल्यार पुरो, मागीर क्रिसमस येतलें, मागीर न्यू इयर येतलो, मागीर 26 जानेवारी येतलो. सो हें खंय पावता तें पळोवचें पडटलें. पण लौकीक परत हांव त्याच विशयाचेर उलयतां. कितें जाता? कारण एक गजाल क्लियर की मुख्यमंत्र्याच्या मनाक बदल करपाचें आसा. पयलींच उलोवन महाराष्ट्र एडोनान तेणी स्टेटमेंट केल्लो की आपल्याक करपाकूच जाय ती गरजूच टायम लागतलो. सो पयलीं तेंच्यांनी खूब दिवाळी केली, महाराष्ट्रा इलेक्शन मेन घेतलें तेंच्यांनी. म्हाका दिसता ते दिल्लीच्या इलेक्शना मेरेन बी वयतले अशें, कारण चडशे तेंच्यांनी रिस्ट्रिक्शन म्हटलेलें आपलें हें जाल्या उपरांत त्यो गजाली जाल्ल्यो आहा. आनी पयर जेन्ना CM दिल्ली गेल्लो, सो अचानक महाराष्ट्राचो रिजल्ट जालो आनी दिल्ली गेलो, सो चड बातम्यो येवपाक लागल्यो. पण थंय अशें आमकां कॉन्क्रीट अशें कांय ना की थंय पॉलिटिकल कितें मिटिंगो जाल्या अशें. CM ऑन रिकॉर्ड सांगता की आमचे सगळे मेन लिडरांचे डिस्कस करपाक जाय ते महाराष्ट्राचे गव्हर्मेंट फॉर्मेशनाची बिजी आहा. सो गोंयचे हे मातश्यो गजाली करपाक तेजेर कांय हें जावना म्हणून. पूण इतले थोडे फोटोग्राफ्स येयले प्रमोद जे फडणवीसाक बी विश करता ते
ते फोटवान CM रमेश तवडकर तानावडे सगळे वांगडात ते येयले. रमेश तवडकर दिल्ली असले तेंच्यांनी आमचे लोकोत्सव तेंचो आहा त्या खातीर नितीन गडकरीक इनवायट दिलो. बाकीच्या लिडरांक ते येयले. म्हणजे रमेश तवडकर आपलें वजन वयता ते दाखयता, आपलें अस्तित्व तो दाखयता. सो चर्चा जावपाक लागल्यो. दुसरे पार्टीचे आमदार वा मंत्री दिल्ली वचून गेले, तेज्यो इनपुट्स येवपाक लागले. तेजे आनी मिनिस्टर गेल्ले, म्हणजे महाराष्ट्राचे चालू जाले उपरांत, रिजल्ट जाले उपरांत रोखडे. सो चर्च सगळे आपली खुर्ची घटमूट करपाक वा इनपूट घेवपाक आसतले वा आपूण दिल्ली वारी करून दिल्ली वारी करून येयले. ते थंय आपलें हें करून येयले, हें दाखोवन येयले की आपले कितें कॉन्टेक्ट यूज करतात न्हू आपले बाबा सेव करपाक जाय म्हणून. कितें आमी फाटले जे रिशफल पयले प्रमोद सावंतान केल्ले ते फाटले ते विजयाचे बी सोडून हें सुद्दां कोणीच चिंतून नासलें निलेशाक ड्रॉप करतले म्हणून. सो आतां प्रमोद सावंत कितें करूं शकता अशें ते पिक्चर तेणी निलेशा टायमा करून दाखयला. सो कोणूच असो रिलॅक्स आसतो चेंजीस जाले. हे सारकें कोणूच रिलॅक्स ना. Pramod, instead of speculating about when they are going to do it, I think it is better we discuss on should they do it. You have a doubt that They should do it. you are saying they should do it. Yeah, should do it. They should I do think the people of Goa will be unanimous that they should They do should it. do it, and for heaven's sake, they should do it based on the performance of ministers. Yeah. Not on political compulsions. Well, political compulsions लागला तो केला. आता न्ही कसले पॉलिटिकल कंपल्शन 33 असतकीर ना political compulsion internally ते internal balancing केम compulsion. करता, ते balancing करता, मागीर all this minority Internal kabaddi. internal kabaddi ती चेंज जाली, तेन्ना ते सगळे मागीर पाड पडटा. So if you are purely selecting a minister based on his performance, based on merit, then I think that the need is very much there. Yeah. That at least what Pramod Sawant is, if at all he is looking at two, it is very much a necessity that there should be a relook at performance of ministers. आणि दुसरे वटेच्यान मायकल बाब म्हणटा आपूण तुगेलो न्हंय क्रॉस करता आनीक तुगेलो मांद्र्या वता म्हण. हय हें कितें अशी कसली उमेदी ह्यो. मायकलाचो एक प्लान चालू आसा की एक नवी पार्टी काडपाची फुडल्या इलेक्शनाक. जर आतां आपलें जर काय साधलें ना जाल्यार, कारण ताका हे आसली अपेक्षा आशिल्ली की आपणाक मिनिस्ट्री मेळटली म्हणून, पूण त्याचो आनी सरकारांतल्या लोकांचो आत्ताचो जर तूं जर पळयलो ताळमेळ जाल्यार ते बसना तो. म्हणजे तो आतां मायकल तांच्या वाराकूय येना तांच्या. मायकल आपले कितें तरी स्वतंत्र चल्लेले आहा, तो कितें मिटिंग्यो घेता, कोणाक कोणाक मेळटा, आनी तो मांद्रे पेडण्या पासून म्हापसांतले बारसांतले सगळे मतदारसंघ सगळे कडेन तो घुसपाची तांणी तयारी केल्ली आसा. तो कदाचित एक रिजनल पार्टी, आनी आमी जे परत परत म्हणटा की गोंयांत रिजनल पार्टी फोर्साचो गरज आसा म्हणून, गोवा फॉरवर्डूय जाम जाल्ले आहा, ते RJP जाम जाल्या, आम आदमी पार्टीचे कालचे तर ते फावंडेशन डे आशिल्लो थंय MLAच पावना थंयसर. सो हे जर पळयलें की बरी रिजनल पार्टी गोंयाक गरज आसात, तर मायकल ते करतलो काय कितें, आनी जे तरेन तो उलोवन दाखयता तो म्हाका दिसता की तयारीन आसा म्हणून, आनी ताका तसो सपोर्ट मेळूं शकता जर तो त्या पद्दतीन प्रामाणीकपणान जर गेलो जाल्यार. हय पण तूं मांद्र्याक वच्ची म्हणटा न्ही. वच गोंय कोणाक तर गोंय एकटे कोणाक दिला कितें आमी एकट्याक, BJPक दिला काय, MJPक दिवना न्ही. Pramod, if this looks to be a complete, I mean, what you call it, a bombshell कशें उडोवन तेणें एक हें मारला, एक फातर मारून पळयला. धाम गेलो ताणें. धाम करून पळयला. आनी सोदताक खंय काय म्हण. तितले खंय फुटलो बॉम्ब ऑन कॅमेरा ही इज नॉट एडमिटींग दॅट ही इज हॅव्हिंग सच अ प्लॅन. तो म्हणटा कितें कोणें म्हणला, पत्रकारान म्हणला जाल्यार ते कडेन तेणी चिंतून बरयला आसलें तशें म्हणटा. इफ यू गॉट सम रियल इंटेंशन बिहायंड इट, कम फॉरवर्ड एंड से कायलोळे करता. हय तूं गुणावन उलयता तशें. दॅट मिन्स यू आर ट्रायंग टू सेंड अ मेसेज टू समबडी हूम यू वॉन्ट टू strike it. Because regional politics is not an easy game, and one person cannot say फाल्यां आपण regional party उभी करता म्हणून. तितले सोंपे ना ते. Because if you go to in the past, if you see in recent past, regional parties have crumbled. तुवें म्हणलें तशें जालें तें, पूण ते कितें आहा, विजय सरदेसाईन काडलीच न्ही पार्टी, आनी चलयली न्ही, बरी पार्टी चलयली तें. चलयली. पूण आतां लास्ट इलेक्शनाक मातशें काय जालो, अदरवायज तेजे हे आशिल्ले. MGP आतां ऑलमोस्ट हे जायत येयल्या, सपोज येयल्या, तो एकटोच दोग जाणां उरलेले आसा. RJP तर काय आतां तेजे हायेस आनी तेजे आतां लोक आमकां भायर विचारपाक लागले, आतां तुमी रावंड टेबलान RJP म्हणटा ते कळ्ळें काय म्हणून. सो रिजनल फोर्साची गरज गोंयांत आसा, पूण तें कशी कोणी करप हे आहा तांचेर डिपेंड आसा. Regional party can only happen when all these independent regional party players come together under a common platform and say, okay, पार्टीची गर्दी आसपाक जायना. एक ऑप्शन आसपाक जाल्यार चडांत चड 2 ऑप्शन आसपाक जाय. 4 जाण जर 4 रिजनल पार्टी घेतले जाल्यार परत प्रॉब्लेम. ताका मागीर रिजनल पार्टी म्हणनात, ताका मागीर सेट्रेप्स म्हणटात.
म्हळ्यार एक तुगेलो सेट्रप ऑफ कलंगूट, मागीर एक सेट्रप ऑफ तुगेलो बाणावली, एक सेट्रप ऑफ तालिगांव, एक सेट्रप ऑफ सत्तरी, एक सेट्रप ऑफ फोंडा. मागीर तांकां रिजनल पार्टी म्हणत ना त्यो हायपर रिजनल पार्टी त्यो मागीर तशेंच आसा सध्या. हय. ते फक्त कमळाचे आनी हातीचे सकयल असले तरी जाल्यार तांचे रिजनल पार्टीच त्यो. रिजनल पार्टीच त्यो न्ही. तांचे जाला ते बेस्ट जाला ते फाटले 10-15 एक एक पाकळी कमळाची एक एकट्या कडेन आहा म्हणटो ते सगळे पाकळ्यांचे मेळून कमळ जाला. इलेक्शना पयलें आमी मायकल जेन्ना म्हापसा सालिगांव सगल्यांचेर हे करपाक लागलो, इवन हळडोना, तेन्ना तो किंग ऑफ बार्देस बी अशें जावपाक लागलें. बीजेपीन मोदीकूच धाडला आनी म्हापशा सभा घेतली. ते आमी पळयलात की एक सभा अचानक म्हापशा जाली. आनी मायकल जेन्ना कितें करता तेणी रिजल्ट दिले आपले, जंय तेणी एंट्री मारल्या थंयच्यान तेणी रिजल्ट दिले. म्हापशा तो फक्त फेल केलो कारण म्हापसा ती मोठी सभा पण जाली. तूं जिता विचारल्यार जीत डायरेक्ट तुगेले ते सोपूत घेतिल्ली ती यादी काडटा. तुवें जर विचारलें जिता की अशें अशें म्हणटालो मायकल, तो म्हणटा तो आपल्या सोपूत घेतिल्लो तो विज्युअल दोळे मुखार येता म्हणटा. सो आतां जर कितेंय जरी हांणी केलें जाल्यार रोखडोच सगळ्यांक ते सोपूत घेतिल्ली तुगेले दोळे मुखार येतले. ह्या सोपुताक तांणी कसो जाप दिवपाची? लोक न्हू तशें एक्चुली पॉलिटिक्सान असले सोपूत बिपूत न्हू ते दुसऱ्या इलेक्शनाक याद धरिना. त्याच इलेक्शना पयशांची अशी बंडलां घेतना व्हिडिओ व्हायरल जाले, ते आमदार येयले निवडून, ते सोपूत कित्याक लागला? बरोबर, सोपुताची व्हॅलिडिटी आहा म्हणटा. व्हॅलिडिटी ऑफ द असेंब्ली इज व्हॅलिडिटी ऑफ सोपूत. पब्लीक मेमरी इज शॉर्ट प्रमोद. आतां तो पब्लीक मेमरी, तो गॉड्स मेमरी म्हणटा तुगेलो, तो आनी पब्लीक मेमरी म्हणटा. ते आनी नॅरेटिव्ह येयला बी देवाचेर सामकें डायरेक्ट थंय आनी जमनीर उरना, डायरेक्ट देवाचेर घालतात सामकें. सो जिताची ह्यो भावना आयकतकीर कितें दिसता तुका? ताका जर विचारलें मायकल तुजी वटच्यान येवपाक सोदता म्हणटा ताणें सोपूत घेतिल्ली ती चित्र दोळे मुखार येता म्हण आपल्याल्या. मग आज मायकलय उलयता खरें बरें आसा आनी जितूय उलयता. 27 कितें जातलें पळय तें कोणाकूच खबर ना. 27 खूब पयस. मांद्रा खूब जाणांनी भासगां बांदलेली आसा, बाशिंग बांदला खूब जाणांनी तयार जाल्या, नवे तयार जाल्या, सरपंच पासून तयार जाले. हे पळय ते आपूण रावपाचोच आहा म्हणून ते. सो म्हाका दिसता सगळ्यांत चड कॅन्डिडेट मांद्रे आसतले फुडल्या फावटी. बरोबर. सो आनी मायकल जे म्हणटा आपूण थंय वयतलो म्हणून, हे गोंय कोणी खंय उबो रावं येता. बरोबर. ताजे बद्दल कोण डावट घेता? म्हाका एक सिनियर बीजेपी लिडरान बरें सांगलें, ताजें पटलें रे म्हाका. मागीर कितें चल्लें हें? तो म्हणपालो पळय आतां म्हणपालो कांय जावपा ना. जशें म्हणपालें इलेक्शनाक एक 8-9 म्हयने उरता पळय, अकस्मात म्हणपालो तुका अश्यो ह्यो पक्षांनी हे फॉर्मेशन्स दिश्टी पडपाक लागतली. आनी मागीर कित्याक लागून म्हणपालो सादी गजाल, आमी म्हणपालो कोणा टिकेट दितले? हे जे बाशिंग बांदल्यात जे सोकॉल्ड आहा पळय तांकां व्हंकल एकच जाय, पण ती व्हंकल एकट्या कडेनूच लग्न जावपाक शकता फायनली. बरोबर. मागीर तांकां दुसरी व्हंकल सोदची पडली, इलेक्शन लागीं पावता तशें. आंकवार काय रावपाना ते, बाशिंग तर बांदले ताणी, आंकवार रावन काय चलची ना. सो ताणें म्हाका बरें सांगलें. हे म्हणपालें मागीर अशें व्हंकलो पळयतले तेन्ना म्हणपालें आतां आज जे एक तुका सगळें एक कडेन दिसता पळय तातूंतल्यान नवीन नवीन फॉर्मेशन जातना दिसतलीं. एक्झाम्पल घेया. पण तेंचो दिलीप आसलो, मागीर तेंच्यांनी हे फाटल्या इलेक्शनाक चिंतले साळगांव जयेशाक घेवया. जयेशाक घेतलो, तो पडलो, तेंच्यान थंयचे केदाराक उखल्लो. आतां हेजेर 3 लिडर आहा. बीजेपी जस्टीस करूं शकना टिकेटी दितना. सो आनी जो लिडर आहा तो टिकेट मेळून थंय रावतलोच असो आनी रावपाकूच जाय अशें ना. सो ते प्रत्येकान आपले आपले एक दुसरें घर पोवन दवरलेले. खूब टायम आसा. घर म्हळें व्हंकल म्हळी, तूं कितें म्हणटा? हांव कितें म्हणलें? हांव कांयच म्हणना. काय म्हणटा? तूं म्हणटा फक्त पोवया म्हणटा. हांव इतल्याचेर थांबता. हांव ताजें सांगलें आमी बरे पर्यावरणाच्या बरे थंडेचे दीस आसात. पांडुरंग बाबान फूल सामको नेटान तुगेलो सुर्लाच्या ह्या नवीन इको टुरिजम प्रोजेक्टाचो प्रकल्पाचो आज सपोर्ट केला. सो आमकां घडये ह्या थंडेच्या दिसांनी एक कितें अशी ओवरनायट बी पांडुरंगाच्या कृपेन जातली अशें हांव हांगा मागतां. आनी त्याच बरोबर जशें 2027 लागीं पावता ताच्या पयलींच आज एकामेकाक शिंगां आपटुवपाक लागतलीं. कारण जेन्ना तुगेले एक आमकां ल्हानपणां सांगताले की एका गोट्या भितर खंय चड गोरवां भरपाक जायना. आनी मागीर कित्या खातीर ते म्हणपाक की शिंगां आपटता म्हूण. आनी एकदां शिंगां आपटुवपाक लागलीं की मागीर ती वायटपणां घेवन ती गोट्यांतल्यान भायर सरली तरी झगडत रावता म्हणून. सो ती परिस्थिती तुगेली 2027 पावता मेरेन घडये आमकां दिश्टी पडटली. ती कितें घडटा तेंय आमी तुमकां सांगतले. आतां कॅबिनेटाचें कितें जातलें पांडुरंग बाबान फेस्त मेरेन मुखार व्हेलां. ताजे उपरांत आमी परत पळोवया खंय पावता तें. पूण आज इतल्याचेर थांबतात. लौकीक बाब, जयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.
मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.